तुम्ही एनसीपी लिडर आहात शरद पवार कितें कारण आसूं म्हणटा शरद पवार म्हणजे आमचे देशांतले एक सामके ज्येश्ठ फुडारी जे आज ताजे एजीचेर ताजे इतली वर्सां विशयाचे वयर आसून ते भशेन तो फायटर दाखयता इज एन इन्स्पिरेशन टू एनी पॉलिटिशियन एस्पेशली ए पॉलिटिशियन वीज इन द ओपोजिशन. सो एक कर्टेसी विजीट पॉलिटिकल सिच्युएशन आमी डिस्कस केलो. एक प्रॅग्मॅटीक पॉलिटिशियन थ्रो देशाक कशें फुडें वचप हें दाखोवंक शकता. तेच तर सगळे राजकारण्यांक असलो एक फुडाऱ्याचे केन्नाय जर एडवायस गायडन्स घेवपाक मेळ्ळें जाल्यार तो चान्स सोडप ना. ताजे खातीर हांव मेळूं. दुसरी गजाल आसली अशी चर्चा आयकूंक येतली की तुमी काँग्रेसीक जॉयन जावन तुमी एक लिडर म्हणून फुडें वयतले म्हणून आनी युरीक आतां केला आतां फुडें कितें कशें केलां काँग्रेस कोणाक केला आनी कोणाक युरीक केला आय विश हिम ऑल द व्हेरी बेस्ट. पूण दॅट इज नॉट लिंक टू एनी ऑफ माय डिसिजन्स. म्हजे कडेन एक पार्टी आहा, म्हजी पार्टी आहा. आमी ओगीच खंय वचून मर्ज करप कितें ओगीच एक प्रेसाचें स्पेक्युलेशन केलें आमी मर्ज जाय. आमचो पक्ष मर्ज जावचो ना हें हांवें क्लियर कट सांगिल्लें आहा आनी आमी आमचे बलाचेर फुडें वतले हें हांवें सांगिल्लें आहा. दुसरें म्हणल्यार काँग्रेस पार्टी आज कशी खंय वता आनी खंय पावता हाजें आमी पळोवपाक जाय. सो वी आर वेटींग एंड वॉचींग एंड विश देम ऑल द व्हेरी बेस्ट बिकॉज दे आर कलिग्स इन द ओपोजिशन. तें सोडून ते पक्षा बरोबर दुसरें जॉयन जावपाचें आसता दुसरें कांयच नथींग इज ऑन द कार्ड, नथींग इज डिस्कस्ड. It was only speculation after a comment by one of our colleague MLAs. I have clarified several times. We are not even thinking of anything.